फुटबॉल ग्राउंड वाडोवपाक सोदता म्हणजे एक एस्ट्रोटर्फ म्हणजे फातोडा स्विमींग पूला कडेन कसो ग्राउंड केला तसो ग्राउंड बांदून थंय स्टँड बांदून तो एरिया वाडोवपाक सोदता. म्हणजे फाटल्यान जे एसएलची 2 सेंटर्स आसा क्रिकेट पिचीस खोखो सेंटर ते सुद्दां वचून थंय स्टँड येतलो आनी जो क्रिकेट ग्राउंड एक्झिस्टींग आसा फाटल्यान थंय 3 बिल्डींग येवपाचो प्लॅन आसा तांचो. आनी फॉर नेम सेक आमी ग्राउंड दवरता म्हणून सांगपाक एंड म्हणजे तो ग्राउंड एक ग्राउंड आनी दुसरो ग्राउंड तातूंत दुसऱ्या ग्राउंडाचो जो एंड आसा न्ही थंय एक फॉर नेम सेक ते ग्राउंड म्हणून थोडी एरिया दवरतात. हो एक्चुली आतां एट प्रेझेंट प्लॅन आसा जो आमी अपोज करता. कित्याक फाल्यां जेन्ना भुरगो भायर सरतलो खेळपाक तेन्ना ताका फातोडा एकूच ग्राउंड न्ही ताका बोड्डेचो होय ग्राउंड तितलोच इम्पॉर्टंट आसा आनी ह्याच ग्राउंडार आमकां खेळपाक जाय हांगा. आनी अशें न्ही की आमी फुटबॉलाक अपोज करता. तुमी ग्राउंड बांदा प्रोवायडेड तुमी आमकां आनी क्रिकेट ग्राउंड नाल्यार एक आमच्या लोकलां खातीर आनीक खंय तरी ग्राउंडाची वेवस्था करा. ज्यो शेतां आशिल्लीं तीच बंद जावपा कडेन पावल्लीं आसा. सो तेन्ना एक हो एक ग्राउंड आसा थंय सगळे तरेच्या लोकांक फ्री एंट्री आसा. थंय वयतात लोक जाय तसो ताजो उपयोग करून घेतात. तें थंय चालू दवर. तूं थंय हाडून कितें तरी तें बंद करून कारण तूं कितें करता तेजे फाटल्यान हिडन एजेंडा खूब आसता. आयज तुका गोंयचे लोक भिता ते बरोबर तुगेल्या फातोड्याच्या लोकांकूय एक वेगळ्या तरेचो भंय निर्माण जाल्लो आसा कारण तुजे फाटल्यान हिडन एजेंडा खूब आसता. तो जो ग्राउंड जे यूज करतात कितलीं वर्सां सावन तांकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घे. तांचे कडेन बरे भशेन उलय. तुजो कितें प्लॅन आसा तो तेंचे कडेन उगडो कर. तांची कितें सजेशन आसा ती आयकोन घे. तूं सगळ्यात कडेन दादागिरी करपाक वचनाका. ही दादागिरी ही चलना बेसिकली. तुजे सपोर्टर तुका इलेक्ट करून दिल्ले ते तरणाटे थंयचे ते कितें तरी सांगपाक सोदता तुका ते कितें तरी तुजे कडेन उलोवपाक सोदता. तूं तांकां सामको तापोवन तांकां धमकी दिवन तांचो आवाज तूं बंद करपाक सोदता आनी आपल्याक जाय तें तुका करतलो म्हणून सांगता. विजय सरदेसाईक सद्या कितें जाला कसलो स्पोर्ट्साचो मोग ना. ताका फक्त डेव्हलपमेंट करपा जाय. डेव्हलपमेंट म्हणलो की पयसो आयलो. हें सगळें ताका कॉस्मेटीक डेव्हलप म्हाका ताजे वेळार एक याद जाता रावणाची गजाल. रावणान खंय लंका अशीच भरपूर डेव्हलपमेंट केलें रावणाचे हाजे वेळार भरपूर डेव्हलपमेंट जातालें पूण ताका रावणाक मारलो कोणें अहंकारान मारलो. असोच विजय सरदेसाय ह्या रावणा भशेन अहंकार जाल्लो आसा आनी ह्या मल्टीपर्पज ग्राउंडार दसऱ्याचो रावणूय नासतात आनी हांव गॅरंटी आसा फाल्यां विजय सरदेसाय हे फुडें गेलो ताका फुडल्या इलेक्शनाक दसऱ्या भशेन ते लोक रावणा भशेनूच लासतले आनी ताका भायर मारतले. विजय सरदेसाय तुका वॉर्निंग दिता हे असली भानगडी करनाका.